12 मार्च भाऊसाहेबांचा जन्मदिवस। भाऊसाहेब अशी एक व्यक्ती ज्या व्यक्तीचे 2023 सुद्धा एक स्मरण जाता। गोंयच्या स्वातंत्र्याचे हे पहिले मुख्यमंत्री आणि ज्यांच्यानी त्यांचं कार्यकाळ पळयला ते खरंच भाग्यवान आसतले। कारण 61च्या पूर्वी गोंयांत शिक्षणाचे माध्यम म्हणटा तें नासलें म्हटल्यार जाता। शिकताले गरीब बहुजन समाजातल्या भुरग्यांक शिक्षण खूप डिफिकल्ट आसलें, कारण त्या टायमार ज्यांच्यानी कोणी जन्म घेतला तांकां ही खबर आसतली। आज शिक्षणाचे जो प्रसार आणि त्याच्यामुळे जाल्लो विकास हे जर खरें एकमेव कारण म्हणटात ते भाऊसाहेब बांदोडकर। ज्या माणसाचें नांव दयानंद बाळकृष्ण बांदोडकर, पण सगळो अख्खे लोक भाऊसाहेब म्हणून वळखता। जसे लोकमान्य टिळकाक लोकमान्य ही पदवी दिली गेल्या, त्याच प्रमाणे भाऊसाहेब बांदोडकर ही पदवी जनतेन दिल्या तांकां। आणि त्यांचे हे कार्य आताची जी पिढी आसा त्यांच्यांनी जो कितें इतिहास आसा तो जाणट्याकडून पळोवपाक जावो। अजूनही ह्या माणसाची हे जो लोक आज तुम्ही पळयला आसतले की हो परिसर हांव आमच्या आमदाराक बाब दाजीक कौतुक करता, त्याच्यान ताका अभिनंदन करता। गेली कित्येक वर्ष आमी हांगा हार घालता, आदल्या दिसा तेची सगळी पुजा जाता, धाप सफाई जाता न्ही, पण हो परिसर आत्ताचो जो इतको सुंदर केला की खरोखर दाजी बाब कौतुकाक पात्र आहा। सावरकरांची जयंती आणि आम्ही सदांच भाऊसाहेबाक एक वेगळ्या दृश्टीन पळयता। म्हणजे खऱ्या अर्थान म्हणजे गोंयचे सगळ्यांत पयलीं मुखेलमंत्री म्हणून सगळ्यांक तांची जाण आसा, पूण एक तळागाळांतले मनीस, सर्वसामान्यां खातीर काम करपी मनीस, सगळ्यांक फुडें घेवन वचपी मनीस, सगळ्या समाजाच्या लोकांक फुडें घेवन वचपी असो बहुजन समाजाचो नेतो अशें म्हूण तांची एक हें आसा। म्हाका दिसता आज खंय तरी आमी जेन्ना तांकां आज श्रद्धांजली नाल्यार हार घालताले, म्हणजे तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जे गोंया खातीर आसा तें अमूल्य आसा। म्हणजे म्हाका दिसता रायट फ्रॉम स्टार्ट जेन्ना पासून सुरवात जाल्या, म्हाका दिसता आज आमी जी उदरगत आज गोंयांत पळयता, जी आज सगळ्या कडेन आज भरभराट आज गोंयांची पळयता, ताचें खऱ्या अर्थान एक भक्कमपणान फावंडेशन भाऊसाहेबान तेन्ना घाल्लें, त्या खातीर आज आमकां हें खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच आमी सगळे जाणा आज आमची गोंयांत लिटरसी रेट खूब हाय आसा, पूण ती त्या काळार गव्हर्मेंट स्कुलां स्टार्ट करून म्हणजे गरिबांतल्या गरीब भुरग्यांक शिक्षण मेळप म्हणजे ती दूरदृश्टी तेन्नाची तांची आज पसून आंखली वता। ताच्या खातीर खंय तरी आज सगळे आज आमी गोंयकार जे आज भोगतात नाल्यार आज आमी हॅप्पी आसात, नाल्यार इवन एड्युकेशन वायज लिटरसी वायज इतलें आमचें हें जालें। म्हाका दिसता ताची सगळी श्रेय म्हाका दिसता आज भाऊसाहेबाक वता। त्या खातीरूच आमी प्रत्येक वर्सा तांकां आमी याद करतात आनी आमच्या सारके समाजकारणी मनशांक नाल्यार राजकारण्यांक तांची देख घेवप आमी सगळ्यांनी गरजेचें आसा। म्हणजे तेन्ना खंयचीच साधन सुविधा नासतना तांणी इतलें सगळें हें उबारलें। तेन्ना अशें म्हणटात की शिक्षणाक प्रोफेसर पसून नासताले, टिचर्स पसून येनाशिल्ले। तेन्ना आमची गोंयची भुरगीं फुडें सरची, गरिबांतली भुरगीं फुडें सरची, तांचें शिक्षण बरें जावचें, त्या खातीर खंयच्यान महाराष्ट्रानसून कर्नाटकासून प्रोफेसर हाडून तांचे पर्यंत आज शिक्षण पाविल्लें आसा। ताच्या खातीर आज गोंयाची बरी उदरगत जायत आसा। आता आमच्या आमदारान वास्कोच्या आमदारान ताजें सांगलेलें आसा तेंचें म्हत्व कितें, बांदोडकरांचें म्हत्व कितें आनी तांकां लोक कित्याक लागून प्रेम करता आनी कित्याक तांकां उगडास करता। आमचे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री हे जी ख्याती आसा ती आसा, पण जशें तेंच्यांनी गरीब लोकांक प्रत्येक जातीच्या लोकांक तेंच्यांनी एकठांय केल्लें आनी ते एकठांय करून त्या लोकांक न्याय दिवपाचें हे सदांच तेंच्यांनी फुडारकार घेतलेलो। आनी आज पर्यंत गरीब लोक सुद्दां तांकां उगडास करपाचें कारण हें, तेंच्यांनी केन्ना मतभेद करूं ना आनी मतभेद न करता तेंच्यांनी सगळ्यांक एकठांय केलें। गरीब म्हणना श्रीमंत म्हणना आज सगळेच लोक तांकां उगडास करता, कारण तेंच